Sirach. Chapter 8. समजी काय आणि बुदवंत काय. प्रभावीक मनशाक आव्हान करिनाकाय. घडयेक अखेरेक तूं ताच्या चपक्याक सांपडटलोय. गिरेस मनशा थंय झगडूं नाकाय. नाजाल्यार तो तुका त्रासांत घालीत. भांगारान जायत्या जाणांचें निसणटण केलां आनी राजांचीं काळजां पयस वेल्यांत. जाणप्या लागीं भासाभास करिनाकाय. तूं गरजे भायर उज्यांत पेत्रोल घालतलोय. तुज्या पुर्वजांक वायट करी म्हणून भिरांतीन वायट स्वभावाच्या मनशांची फकाणां करिनाकाय. पातक सोडून कुशीक सरलेल्या पातक्याची टिक्का करिनाकाय. आमी सगळे गुन्यांवकारी म्हणून उगडास दवर. तो म्हातारो जालो म्हणून ताची फकाणां करिनाकाय. कित्याक खरें म्हणल्यार आमीय म्हातारे जायत वेतांव. अखेरेक इतलेंय करूनय आमचे मदले कांय जाण जाणटे जातात. कोणूय मेलो म्हणून खुशाल जावं नाकाय. आमी सगळ्यांनी मरूंक जाय म्हणून उगडास दवर. परंपरा. जाणारांनी सांगलां ताचेर दुर्लक्ष करूं नाकाय. तांच्यो वपारी तुजे जिबेर खेलोय. तांचे कडल्यान तूं मनशांची चाकरी करपाचें तत्व आनी कला शिकतलोय. म्हातारे सांगतात ताचेर दुर्लक्ष करिनाकाय. तेय आपल्या पुर्वजां कडल्यान शिकल्यात. तांचे कडल्यान कशें चिंतूंक जाय तें आनी फावो त्या वेळार कसो जबाब दिवंक जाय तें तूं शिकतलोय. समजी काय. एका पातक्याक पातक करपाची संड दिवं नाकाय. ताच्या बरोबर तुंय लासून वेशी. उर्मट मनशाक तुका उचांबळ करूंक दिवं नाकाय. तुजींच उतरां घुंवडावन तो तुका फासाक सांपडायतलो. तुज्या परस बलिश्ट मनशाक तूं उशणें दिवं नाकाय. दिल्लेंय जाल्यार ती तुजी वस्त शेणली म्हणून समज. तुजे तांकी भायर तूं कोणाकूच जामीन रावं नाकाय. तूं रावताय जाल्यार तें फारीक करूंक तयार राव. नितीदारा आड केन्नाच निती सोबेंत वचो नाकाय. कित्याक निकाल ताचेच वाटेन जातलो. बेजबाबदार मनशा वांगडा पैन करिनाकाय. तो तुका घडयेक त्रासांत घालतलो. आपणाक जाय तसो तो वागतलो आनी ताच्या उर्मतपणाक लागून तुमचें दोगांयचें पाड जातलें. एका गरम तकलेच्या मनशा बरोबर भासाभास करिनाकाय. दुसरो लोक आसना थंय ताचे बरोबर वचो नाकाय. कित्याक ताका रगत म्हणचें कांयच न्हय. लागीं कोणूच ना तें पळोवन तो तुका मारून उडयतलो. एका मुर्खा लागीं बूद मागिनाकाय. कित्याक तुजो घूट ताचे लागीं सांबाळूंक जावचो ना. गुटान सांबाळपा सारकें एका अणवळख्या फुड्यांत कितेंच करिनाकाय. तो मनीस ताचो कसो फायदो घेतलो तें तुज्यान सांगूंक जायना. तुजी खासगी चिंतना तूं सगळ्यांक उक्तीं करिनाकाय आनी ते तुका बऱ्याक पावयतले म्हणून समजो नाकाय. देवाचें उतर हें.